बागा हांगच्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान दूषित उदक बागा न्हंयत सोडटात असो आरोप थळाव्यांनी केला। हाका लागून शेत पिकांचो नाश जाता आनी पर्यावरण इबाडटा म्हूण थळाव्यांक हुस्को। ग्रामपंचायत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी भलायकी अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा थळाची पळोवणी केली। चाचणे खातीर उदकाचे नमुने घेतल्यात अशी माहिती अधिकारी चैतन्य साळगांवकर हांणी दिल्या। ह्या समस्येचेर बेगोबेग कारवाय करिना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। तोली एक इशू जो आमकां आयज मेळ्ळा तो म्हणल्यार तो स्लज पळय आशिल्लो तो पावसाक लागून फिल्डान गेला आसतलो अशें आमकां दिसता। So it has not released. It has by mistakenly released over there. No, the sludge शेतान गेला। रिलीज पळय वॉटर जाता तो क्रिकान जाता आफ्टर ट्रिटिंग। सो तो सॅम्पल पळय आसा ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान काडला आनी फुडें ते आतां काडपाचें आसा उरलेले डिफरंट पॉयंट्स जस्ट टू मेक शुअर दॅट द रिलीज वॉटर पळय आसा इज सिमिलर टू दी आउटलेट जे आउटलेट पळय हांगा आमकां रिकॉर्ड मेळ्ळा की वॉटर हॅज गॉट ट्रिटेड एंड इट इज विदिन द परमिसिबल लिमिट्स। द सेम परमिसिबल लिमिट्स वूड ऑल्सो बी सीन इन द रिलीजिंग वॉटर एट द टायम ऑफ रिलीज इन द बागा क्रीक। सो ते आतां मुद्दम ते रिलीज करतले त्या पॉइंटार कलेक्ट करतले। त्या भायर दे वील ऑल्सो टेक द सॅम्पल्स बिफोर रिलीज एंड आफ्टर रिलीज। झोन 3 म्हणून कनेक्ट केल्लो आसा। डॉमेस्टीक कितें 189 आनी कमर्शियल 330 ती ऑलरेडी कनेक्ट केला तेंचे झोन 1 झोन 2 कनेक्ट जावपाचें आसा। सो ते सद्या तेंच्यांनी कनेक्ट केला तेचें आमी आतां इन्स्पेक्शन केलां आनी फायनली एक सॅम्पल घेतला आनी एक डिस्चार्ज म्हणजे आमी शेता कडेन तेंचे थंयसर एक सॅम्पल घेतला। आतां डिस्चार्ज पॉयंटार वचपाचें आहा थंय एक सॅम्पल घेवपाचें आहा आनी मागीर तेंच्यांनी म्हटल्यार की आनी फुडें 100 मिटर पळोवपाचें आहा थंय एक घेवन ती सॅम्पलिंग आमचें चालू आहा। सो जे शॉपां आसा बागा कलागूट सायडीन तेंची जी सिवरेज आसा ही डायरेक्टली रिवरान रिलीज केली वयता। हाचेर तुमी खंय तरी रेगुलर 6 वर्सान एकदां तरी खंय तरी पळोवणी करूंक जाय, इन्स्पेक्शन करूंक जाय तुमच्या तर्फे अशें दिसता तुमकां? ना तेंच्यांनी सांगलां ऑलमोस्ट ते झोन 1 झोन 2 जर ते कनेक्शन तांकां आसा तेंची बाकी शॉपां बी ती मागीर हाका कनेक्ट जातली म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगलां। जर तांकां सिवरेजीचें कनेक्शनूच ना जाल्यार वाय नो ऑपरेटींग शॉप्स? ते आतां मेन सोर्स पंचायत, सो पंचायत हॅव टू लूक आफ्टर इट न्हू। सो आमकां तेंचे कडेन कनेक्शन आहा ना ते आमी पळोवंक शकना। पण तुमी हेचेर केन्ना तरी येवन इन्स्पेक्शन करून तांकां खंय तरी आमकां कितें लेटर नोटिफाय करूंक जाय कितें आयली जाल्यार आमी ते रिएक्ट पण तुमच्या मेरेन अजून पर्यंत अशी कांय कंप्लेन येवंक ना? ना तशें कांय आमच्या अजून। सो गेली 2 वर्सां जाली जी शॉपां आसा ते सिवरेज आसा ते रिलीज करताले रिवरीन, सो हेचेर तुमकां केन्नाच कंप्लेन पावली ना? हांव पळयता आसा जाल्यार चॅक करता पूण सद्या तरी आमच्या कडेन तशें कांय ना। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हासोटीकर।